कितें सांगला ते तेणें आपलें स्पश्टीकरण दिलेलें ते सगळें रॉंग आहा. कित्याक आमकां आफोवपी होच शिवानंद बाकरे, मिटींग घेवन म्हाका फोन करून मिटींग घेवन कॉल आउट करपी होच बसोवपी. स्पश्ट सांगता, आमी जेन्ना भितून गेले आफेले 15 लोक गेलेले, आमी बायलां आनी आमी 5-6 बसले थंय. आमचो स्वप्नेश सालेलकर बसलो, आमचो मेमोरंडम घेवन गेलेलो. ताका एक पॉयंट वाचून दाखयता सीएमाक एक पॉयंट पयलो वाचून दाखयतात. तो मोलो ते नाका, तुमचें तें नाका. पळया तुमचें कित्याक तुमचो जागो आहा थंय, तुमचो जागो आहा तुमचो जागो ना न्हू, तुमी कितें टॅनंटेड आहा थंय, कांय ना. पळय हो जो प्रोजेक्ट आहा पळय हे तुमचें कितें कांय ना पळय. तुमी आतां हांकां म्हणून तुमी कितले वर्सां एका जगतेली मोलो. हे आमच्या जाणटे बायले मदीं कितली 10 वर्सां जगतेली. ती केशी चलतल्यो कितल्योशो वर्सां कोर्टान. ती वचोनी, तुमी प्रोटेस्ट बंद करा तुमचो. तुमचें कितें आतां उलोवया, मोकळें करुया. मागीर तेणें अशें उलयलें आमकां की आमचो तो सबनील आहा पळय, स्वप्नील, ताका वाचूंकूच दिना पॉयंट. हो आपलेच सांगता, आमचे 14 पॉयंट आसले, एकाच पॉयंटाचेर सांगता आमकां फक्त गिरोवन थंयच परत आहा थंय म्हणजे कितें तें मोकळें करुया, सेटल करुया. हो आतां बाकरे थंय बसलेलो. हांव कितें म्हणटा, तेन्ना आमी स्टेटमेंट केलो, हाका कितले दीस जाले आमी गेलो स्टेटमेंट गांववाल्यांनी, तेन्ना तुवें तेका निशेध कित्याक करूं ना? तूं खंय आसलो? जो आमचो स्वप्नेश शिल्लेकर आहा जो गोंयचो राखणदार, हो खरो राखणदार स्वप्नेश शिल्लेकर तुमी न्हू. तुमी फक्त येता फक्त मतांच्यो पोळयो वाचपाक. काल येदो उलो स्टंट केलो तुमी पुलीस स्टेशनाचेर, कितें दाखोवन दिलें? तेणें अशें कितें तरी उलयलें सीएमाक, तेणें कितें तरी म्हटलें. तो आपली मर्यादा जाणा, तो सगळी लिमीट जाणा आपली, कशें उलोवपाचें कितें उलोवपाचें. आयज तुम्ही ताका टार्गेट करता कित्याक तो आमकां लोदाक सपोर्ट करता म्हणून. आयज खंय आहा तुम्ही एक्चुअली येवंक जाय आसलें आमकां सपोर्ट करपाक. ह्या 45 दिसान वेगवेगळे अनुभव पळोवपाक मेळटा. ताचो पयलो काल आमी आतां एक शॉकिंग म्हणटा तसो, काल अचानक राती आमकां मॅसेजीस आयल्यो की खंयचे तरी मंडळ पक्षाचे तेंची मिटींग आपयल्या खंय आनी ते पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिवपाक वता. आमकां पयलीं दिसलें की हे हांगा येदें व्हडलें चल्लां न्ही, पंचायत तांकां मेमोरेंडम ते शोकॉज इश्यू करना, रिजोल्युशन पास करून. आमकां दिसलें की लोकांचें सरकार लोकांचें आयकना म्हणून पंचायतीच्या विरोधान म्हाका दिसता कंप्लेंट दिवं वयता काय कितें. पूण शेवटी कळ्ळें आमकां की हे स्वप्नेश शेल्लेकराच्या विरोधान कंप्लेंट दिवपाक गेल्लें. सो सगळ्यांत पयलीं हांसपाक गेलें. कित्याक हांसपाक गेलें? ज्या मनशाक स्वताची बुद्द आसता पळय, तो आपली बुद्धी वापरून बरें आनी वायटाचो फरक तांकां खबर आसता. आयज गोंयच्या जनतेक खबर आसा स्वप्नेश शेल्लेकर बरें काम करता की वायट काम करता. म्हाका दिसता काल कोण येयल्ले पळय तेंचें कितें तरी पॉलिटिकल कंपल्शन आसतलें अशें दिसता. नाहीतर तांकां शाबासकी बी मेळपाची आसा काय खबर ना म्हाका सीएमा कडल्यान. नाल्यार तेंची कितें कामां जावपाची आसा, थोडे पोस्टी येयल्या आनी थोड्यांच्या भुरग्यांनी एप्लाय केला आसतलें. पूण हांव हात जोडून तुमकां सांगता, घरा वचून तुमच्या बायलां भुरग्यांक विचारात की स्वप्नेश शेल्लेकर करता तें बरें का वायट. तुमकां उत्तर तुमच्या घरान मेळटलें. नो डावट तुमकां कंपल्शन आसतलें, पॉलिटिकल कंपल्शन आसतलें, काही तरी तुमकां पक्षान खंयचें पद जाय आसतलें, खंयच्या आनी खंयच्या सरकारी दरबारान तुमकां पद जाय आसतलें, तुमचें कितें बिजनस आसतलें, तुमचें जॉब आसतलें. पूण आयज जो गोंय सांबाळपाक जे कोण फुडें सरता तेंचो तुमी साथ दिना कांय प्रॉब्लेम ना, पूण तेंची तुमी अशी छळवणूक करूं नाका. म्हाका दिसता तुमी स्वताच्या घरान पयलीं वचून विचारा की स्वप्नेश शेल्लेकर करता तें बरें का वायट. एक हांवें काल स्टेटमेंट आयकलो की कोणाक तरी अभिमान आसा खंय सीएमाचो. आसपाकूच जाय, पूण सीएमान बरें काम जर करी जाल्यार आमकांय तेजो अभिमान आसतलो. पूण हांगा येवन कारापुरान पळयात बरें काम चल्लां की वायट काम. आनी मागीर सांगात की अभिमान करपाचो की तिरस्कार करपाचो, निशेध करपाचो की अभिमान करपाचो. बेश्टोच कॅमेरा येयलो, अभिमान आसतो. अरे अभिमान आसतो जाल्यार छत्रपती शिवरायांचो आसतो, अभिमान आसतो जाल्यार गोंयच्या राखणदाराचो आसतो, अभिमान आसतो जाल्यार गोंयच्या भुमीचो आसतो. फक्त कोणी तरी एक पद घेतला म्हणटा तेजो अभिमान करूं येता, पण त्या मनशान बरें काम करपाक जाय. आयज तुमकां सत्य अनुभव तेंच्यांनी सांगलो. तेन्ना 15 जाण जे डेलिगेशन गेल्लें सीएमाक मेळपाक, तितून आमी कोण नासले, तेच गांवचेच लोक गेल्लेले, गांवची व्यथा मांडपाक गेल्लेले. आनी सगळी सविस्तर मांडटा आसतना कितें कितें तांकां म्हटलें तेंच्यांनी इमिजिएट आमकां त्याच दिसा येवन सांगलां, दुसऱ्या दिसा येवन प्रेस दिला. तेंच्यांनी टायम घेवंक ना, विचार करूं ना. सीएमान अशें सांगलां न्ही, आमी अशें इंटरप्रेट करया. इंटरप्रेट करूं नात. जो तांकां अनुभव येयलो ते एक अपेक्षेन गेल्ले की सीएम कितें तरी सोल्युशन काडटलो. कितलेशे दीस जाले हांगासर जाणटी भुरगीं हांगासर बसता. एक मनीसपणाच्या दृश्टिकोनांच्यान तेणी आपयला आसतलें. पूण तो बाकरे शिवानंद बाकरेन ताका सिद्धू तारीख फोन करून आपयल्लो, तेणेच अपॉयंटमेंट घेतलेली. सो तांकां दिसलें की सीएमाक आतां एक जाणीव जाल्या लोकांचे व्यथेची, म्हणून तेणी आपयला. ह्या लोक भावनेमुळे ते गेल्लेले थंयसर.
बट ते अनुभव तुमकां सांगलो तेंच्यांनी कितें येयलो आनी ह्या अनुभव जेन्ना तुमकां सांगता तेन्ना तुमकां एकूच सांगता की पॉलिटिकल जेन्ना पावर आसता पळय तेन्ना सोल्युशन काडपाचें आसता आनी सोल्युशन जेन्ना काडना आनी तुमी सेटलमेंटाची भाशा उलयता पळय तेन्ना निशेध हो जातलोच आनी प्रश्न सदांच सत्तेक विचारपाचो आसा आनी सत्तेच्या विरोधान जर प्रश्न विचारता म्हणून जर अशे तुमी मोर्चे काडपाक लागले जाल्यार फाल्यां सकाळीं वायट दीस येवपाक टायम लागचो ना. जी पार्टी व्हडले व्हडले प्रोटेस्ट आनी निशेध करून रोड स्ट्रीट फायट करून आयज सत्तेर येयल्या तेंच्यांनी आयज प्रोटेस्ट करता तेच्या विरोधात उलोवचें न्ही. आमकांय खबर आसा ह्या पार्टीन तेन्ना कसले कसले प्रोटेस्ट केल्ले ते आनी आयज हे कितें विचारलें आनी कितें तांकां जाणीव आसा तें आमकां खबर आसा. सो खंयचे तरी मंडळार तुमी आसा म्हणून कोणाक तरी भेटोवपाचो प्रयत्न करनाका. आनी एक तुमकां सांगता की तुमच्या ते पोकळ धमकेक स्वप्नेश सिल्लेकारूय भिवचो ना आनी हांगा बसतलो तो भुरगें आसा धाकटोसो भुरगो आसा 4 वर्साचो मिडिया मुखार सांगता तो 4 वर्साचो भुरगोय तुका भिवचो ना हें नमूद करून घे. तुमी ते मिडिया येयले म्हणून कोणाक धमके दिवपाचे प्रयत्न करता पळय तुमचे धमके तुमच्या कडेन दवरात. म्हाका दिसता होम मिनिस्टर तुमचो मरे सरकार तुमचें आनी तुमी पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हरता. मात तरी कितें तरी आसा तुमकां सरकारूच तुमचें आनी तुमी थंय पुलीस स्टेशनार वचून ते धमकी दिता. म्हणजे फेलियर ऑफ होम डिपार्टमेंट. भुरगो म्हणलो भुरगो येयला तो सुद्दां भियावचो ना तुमकां तुमच्या धमकेक हें तुमकां सांगता. आनी तुमी कितलेय प्रयत्न केले स्वप्नेश सेल्लेकराचो आवाज दाबपाचो अशे कितलेशेच राखणदार हांगा उबे जातले. तांकां खबर आसा गोंयची वायट आयज परिस्थिती कोणी हाडल्या ती आनी कारापूरचो हो लढो जो आसा पळय संयुक्त लढो आसा. तुमकां जर इतलीच जाणीव आशिल्ली न्ही तुमी पंचायतीन येवपाक जाय आसले आनी जे 11 पंचायतींनी युनॅनिमसली रिझोल्युशन पास केल्ले शोकॉज नोटीस आनी स्टॉप नोटीस काडपाक ती कित्याक काडूं ना हेजो जाप विचारपाक म्हाका दिसता सगळ्यांनी येवंक जाय आसलें. पूण दुर्दैव दिसता तेची तुमकां जाणीवूय ना आनी हे पर्यावरणाचें कितें जाता पळय तें तुमकां दिसना. म्हाका दिसता अशेंच जर प्रत्येक मतदारसंघात अशें मंडळ जर येवन असल्यो गजाली दापोवंक लागले न्ही जाल्यार गोंयचो विनाश जावपाक टायम लागचो ना. कृपा करून स्वताची बुद्धी वापरात. कोण तरी तुमकां सांगता म्हणून पापाचे धनी जावं नाका. तुमकां गौरीशान सांगलें तुमकां कायद्याची भाशा कळटा काय ती खबर ना म्हाका. बट जर तुमकां दिसता आमी हिंदुत्ववादी म्हणटा न्ही सरकार सगळे हिंदुत्ववादी पक्ष हिंदुत्ववादी सरकार म्हणजे तुमी देवान चड बिलीव करता अशें हांव मानता आमच्या सारके. प्रोजेक्ट येयला तो सांगपा खातीर जेन्ना डॉक्टरान ताका सांगलें की आमचे हांगासर काळजी आसा ते इतले उलयता म्हटल्यारूच तेणें आपलें स्टार्ट केलें आनी तो म्हणपाक लागलो काळजी तुमची आसा न्हू जमीन बी तुमची ती आपूण कितें तरी तुमकां कितें मेळोवन दिवंक जाय तें दितलो मेळोवन म्हणून सांगपाक लागलो. मागीर आमी ताका सांगलें आमकां तें मेळोवन दिवपाक तशें नाका आमकां हांगा लोदा नाका म्हणून. कित्याक नाका तो हॉलिडे होम जातलो न्हू लोदा हो आसना ती कितें हॉलिडे होम तो आमी सांगलें आसूं कितें पूण आमकां तें नाका गांवांत म्हणून. आतां हो बाकरे तो म्हणटा न्हू काल बायट दिता की ताका एक चान्स मेळ्ळो सराच्या बद्दल उलोवपाक स्वप्नेश सिल्लेकराच्या तर कितें म्हणून तो तेणी आमकां भडकोवन घालूंक ना आनी तो आमच्या बरोबर थंय सीएमा कडेन वचोंक नासलो हे सगळें आयकपाक. सीएमान उलयला ते आमी सगळीं गांवचो लोक गेल्लो आनी आमी सगळ्यांनी आयकला. तो भडकोवन घालपाक तेणी कित्याक भडकोवन घालता ताका एक चान्स घेतलो तेणी थंय उलोवपाक तेज्या अगेन्स्ट कितें आनी उलयतलो म्हणून हें सांगपाक तेणी थंय उलयलो. सीएमान कितें उलयलां तें आमी गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी आयकलां आनी तेणी म्हटलां ही काय बळ टाकून स्वत म्हटलं सारकें की ही 10 वर्सां आनीक काडटली तुमी हे रस्त्यार बसला तांकां घेवन ती हे सुद्दां तेणी म्हटलां. आनी आमी ताका सांगलें तूं सेटलमेंट न्हू म्हणटा न्हू तो तेणी सांगलें तुमी ते तुमकां कितें दिवंक जाय तें आपूण खंयचे पर्यंत घेवन दितलो तुमी तो प्रोजेक्ट आसूं थंय तुमकां कित्याक हें करूंक जाय अगेन्स्ट वचोंक जाय हें सुद्दां तेणी उलयलां. आमकां हो प्रोजेक्ट नाका आनी आमी हेज्या विरोधानूच वयतलीं. आनी जशें तेणी ताका एक चान्स मेळ्ळी फटिंगपणाचे उलयता आनी सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते हांव सुद्दां बीजेपीचेच कार्यकर्ते पूण तुमी हे उलयला न्हू एक चान्स घेता कित्याचें कितें उलोवपाक पूण ही तेणी बाकरेन बायट दिल्या ती सगळी फटिंगपणाची आसा. शिवानंद बाकरे आहा पळय तो आमच्या वांगडा आसलोच त्या दिसा आनी जशें आतां सिद्धून सांगलें की पयलीं तेका तेणी कॉन्टेक्ट केल्लो आनी तो गेल्लो आमी गेले उलयले बीन आनी ज्या तरेन तेणी आतां काल जो स्टेटमेंट दिला पळय तोच तेणी स्टेटमेंट न्हू हांगासर शांतादुर्गेच्या देवळान येवन दिवपाचो. पळोवया म्हणजे तुजें खरें सत्य तूं हांगा घाटीपणान रावन सांगता जाल्यार तुवें सांगपाचें. तशेंच आमी त्या दिसा जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमी सीएमाक सुद्दां म्हटलें की सीएम आमी आतां तुमचे कडेन इतक्या पयसून येयल्ले आहा आनी तुमचे कडेन आमी आमचें धोरण घेवन येयल्ले आहा आमच्या ह्या प्रोटेस्टाचें म्हणटकूच लास्टाक ताका हांवें कितें म्हटलें की एक फोटो घेवया जाल्यार त्या फोटवाकूय तेणी ना म्हटलें. फोटो घेवपाकूय तेणी मनाई गेली. कितें म्हणून की फुडल्या फावट जेन्ना आमी मेळटले तेन्ना सारकें ऑफिशियली मेळया आनी तेन्ना उलोवया. तेन्ना तेणी फोटो घेवपाक कित्याक दिवना तर सीएमान तेन्नाच जातलें आसलें न्हू साध्य ह्यो आमच्या वांगडा आहा का ना तो. तेच्या उपरांत आमी सीएमाक एक लेटर दिलें आमचें पेटिशन आहलें पळय तेवूय दिलें मेमोरंडम
आणि ताका सांगलें की सर ही आमचे मेमोरंडम आहा ते तुमकां आमी हें करता दिता आमी तेजे आमकां म्हणजे तेंच्यांनी परत रिसिव्ड कॉपी दिवंक जाय. तो ते दोन मेमोरंडम घेतलो आनी गेलो. आणि त्याच्या उपरांत भायर आमी त्या शिवानंद बाकरेक म्हटलें की आमचो मेमोरंडम आहा पळय ती रिसिव्ड कॉपी आमकां मेळोंक ना. ह्योनी म्हटलें कितें तुमची जी ह्यो शिवानंद बाकरेन आमकां कितें म्हटलें लोकांक म्हटलें आश्वासन दिवन की तुमची रिसिव्ड कॉपी दिवपाची आपल्याचेर पडले आपूण तुमकां दिता. जाल्यार अस्सल फोटिंगा तुवें आजून मेरेन आतां हे 45th डे तुवें ती रिसिव्ड कॉपी आमकां हाडून त्या दिवंक ना. आं आनी खंयच्या तोंडान तूं म्हणटा थंयसर सीएमान अशें उलोवंक ना म्हणून तूं फोटींग थारला मरे ह्याच गोश्टीक तुवें रिसिव्ड कॉपी आजून हाडूंक ना. तर तूं समज जर फोटींग नासलेलो जाल्यार दुसऱ्या दिसा हाडटलो न्हू रिसिव्ड कॉपी. आमकां सीएमाचें आयकून आमी एका दिसान बायट दिल्लो आमी बायट रोकडोच दिवंक नासलो. आमकां एक दीस आमकां लागलो की बाबा आमच्या बायलेंक आमच्या इतक्या जाणटे मनशाक तेणी अशें म्हटलें सीएमान म्हणून आमी धक्कान गेले आमचे. आमी शॉक बसलो आमकां आनी तो शॉकान सावरपाक आमकां एक दीस लागलो आनी तेच्या उपरांत आमी बायट दिल्लो. आनी हेका म्हाका दिसता ह्या सगळ्या लोकांनी आमी जेन्ना त्या दिसा बायट दिलो तेन्ना ह्यो म्हाका दिसता शिवानंद बाकरे शॉकान गेलो दिसता म्हणून आजून मेरेन आमकां रिसिव्ड कॉपी पावोंक ना. आनी तेच्या खातीर हांव त्या शिवानंद बाकरे सांगूंक सोदता तूं जर खरो कारापुरचो आनी ह्या शातार घेतो तुका अभिमान आहा जाल्यार तूं येवन हांगा सायबिणीच्या देवळान घाटीपणां रावून आनी ह्या लोकांक फुडें रावून तूं कितें तें स्पश्टीकरण तुजें दिवपाचें इतकेंच. नाल्यार तूं अस्सल फोटींग हे कारापुरचे लोक आमचे म्हणटलेच तुका म्हणून आमी आमी लोक गेले आनी आमी बसल्यार आमी कोणीच कांयच उलोवंक ना. आमी सांगलें आमचो दोंगर आमकां जायो म्हणून सांगलो. तुमी वगी अशें तशें हें खंयचे ही म्हातारी हें पयस जिखतली ही म्हातारी कितकी 10 वर्सां जगतली अशें तशें सगळें म्हटलें. आनी आमी तें सगळें आयकोन घेतलें. आमी तुका परतो कसलोच शब्द दिलो ना कित्याक तूं कितको आयला हो न्हू मंत्री न्हू म्हणून तुका आमी आडच्या पडच्या कांयच सांगलें ना. आनी वयल्यान तूं आमची आतां आमचेर परती बगलाटां घालता. लास्टाक तुका मागीर सांगलें काय ना एकूच तुका सांगलें कितें आमचो दोंगर आमकां जायो आमकां आनीक तुगेल्या कांय नाका. तुवें आमकां सांगलें कितें आहा तें तांकां दिवया इतकी वर्सां ती जगतली खातली इतक्यान तांकां कितें दिवया निभोवया करुया सगळें तुवें सांगलें. म्हणून हें सगळेंच कर्म तुजें आयकोन लास्टाक मागीर सांगलें काय ना आमकां हें तें कांय नाका आमकां लास्टाक आमचो दोंगरूच जायो. तें आमचें म्हत्व आमचे फुडले पिळगेचें राखण ती अशें म्हणून हांवें मागीर सांगलें ताका येता ना तें बी त्या मदीं आमी कांय उलोवना. तुवें सांगलें तेंच आमकां शॉक बसली. ही आनीक 10 वर्सां जगता 10 वर्सां जगो नाल्यार कितलीं जगो आमी वर्सां आमची वर्सां तुजे कडेन दिवंक ना. तुज्या बापायक म्हटल्यार आमकां तुका राग येवचो नासलो. तुज्या आवय बापायक म्हटल्यार तुकाय बी राग येतालो पूण आमी म्हणोंक ना कित्याक तुजो बापूय म्हणजे आमचो बी बापूय अशें आमकां दिसता. त्या जाग्यार म्हणोंक जायना म्हणून आमी कांयच ताका म्हणोंक ना. आतां तूं म्हणटा मतां घालिना कोणाक आतां कितलींशींच वर्सां आमी बीजेपीक मतां घालता आनी ही सरपंच आमकां सांगोन दिता बीजेपीक घाला बीजेपीक घाला बीजेपीक घाला. तर तुमी बीजेपीक मतां आतां घालूं ना म्हणटा केन्नाच्या वर्सा घालूं ना कोण सांगा तुका घाली नासतना तुमी निवडून ये आं घाली नासतना तुमी निवडून ये बेश्टे तूं मतां घालता म्हणून निवडून ये तुमी. आनी वयल्यान हो आरोप तुमी आमचेर लायता. आरोप तुमी आमचेर लायलो म्हणून कांय जायना. आयज बसलेली सत्याक सायबीण हांगा शांतादुर्गा बसलेली आहा ह्या तळान आनी त्याच तळान आमी बसलेली आहा. तेन्ना आमचें हे आमी खोटें उलयलें म्हणून सांगता पळय न्हू तें तुमी हे घाटी तळार येवन तुमी सगळ्यांनी सांगचें. हे उलयता तितक्यांनी येवंक ना हें ते हांगा थंय रावन उलयलें म्हणून जायना. तेच घाटीपणां सगळ्यांनी उलयला तितक्यांनी येवंक जाये आनी आमी बी तितकोय लोक हे घाटीपणां येतलो तशेंच तुमी येवंक जाये. तुमी म्हणून सुटचें ना जायें जायें तें उलोव नाका आनी हें करूं नाका. म्हाका हरशीं म्हणून कोण ना हांव एकटेंच. म्हाका तुमी मारल्यारूय जाता जगल्यारूय जाता खाल्ल्यारूय जाता हो प्रश्न म्हाजो. तेन्ना म्हाजो दोंगर हो म्हाकाच जायो त्या शिवाय आमी सोडचें ना. हें आमीचो दोंगर हो आमकांच जायो. तें कितें आहा तें आमच्या हेज्या फुडले भुरगे उलयता. तुमी आतां कांय म्हणना तिका जाणटे कांय म्हणना म्हणटा न्हू
म्हणून हांवें 5 उतरां उलयलें आनी हांव आतां सोंपयतां.